Speaker sir, under Rule 49(2), I would like to postpone the reply of the Star LAQ number 3 on Friday. Yeah, 3. 3 A, B, C, तीनूय. हय. जर फ्रायडे येतले न्ही त्या फ्रायडे आनी कितें जावपाचें बी आहा कित्याक सगळे फ्रायडेकूच वता अशें या सेशनाक परवा येतलो प्रश्न ना तुमकां. ना हांव जाणा आय नो द रूल 49(2) allows to postpone and it becomes next day first question जाला कितें why I am particularly asking is फ्रायडे म्हजो क्वेश्चन 2 नंबराचेर आहा ऑलरेडी काल युरीचो क्वेश्चन फ्रायडे गेला आज आनी एक गेला म्हणजे आमी दोनाचे 4 नंबर जालो तो गेलो म्हजो चिंता करू नका माननीय सदस्य. एक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आसतना या सभागृहाच्या माननीय सभासदाक जरी तर आमी ह्या लोकशायेच्या देवळाक विंगड विंगड विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करता पूण आज मकर संक्रांती आसा. तिळगूळ घ्या गोड गोड बोला ह्या विचारांनी आमी बरे भशेन सगळ्यांनी हांव चलोया. हांव दर एका सभासदाक विधानसभेच्या कर्मचाऱ्यांक आनी आमच्या राज्यांतल्या लोकांक म्हजी उमेदीची परबी हो सण सगळ्यांक समृद्धी हाडूं मकर संक्रांतीची परबी. आनी एक विशेश हांव तुमकां मुद्दाम करून अनाउन्समेंट करता की क्वेश्चन अवराक खंयचीच गजाल आयकून घेवपाची ना. क्वेश्चन अवर सोंपले उपरांत कितें विचार आसल्यार मांडया आनी क्वेश्चन अवर आमी मॅक्झिमम क्वेश्चन कशें येतले आनी लोकांच्या हिताचे प्रश्न आमी कशे सोडयतले हो एक विचार आमी करुया. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 3 सब क्वेश्चन्स सप्लिमेंटरी क्वेश्चन्स विचारा कोणाचो क्वेश्चन तेजो आनी 15 मिनटां भितर एक क्वेश्चन आमी फिनिश करुया. क्वेश्चन नंबर 1. एकूच मिनिट स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर आज आमकां कॉलिंग अटेन्शन तुमी मार्क केला मायकल लोबोचें ऑन द बर्च फायर इन्सिडंट आनी होच प्रश्न आतां मुखेलमंत्र्यान पोस्टपोनमेंट मागला सो तो कॉलिंग अटेन्शन कसो येवंक शकता सेम क्वेश्चन तो. स्पीकर सर, आता ते ऍडमिट केला त्याचा सब्जेक्ट इम्पॉर्टंट आहा म्हणून ते त्यांना डिस्कस ना करूया. ना आय एग्री आमी कितें करता माननीय सदस्य आता टायम वेस्ट करचो न्ही. जेन्ना तो बिझनेस येता त्या टायमार तेजे डिसिजन घेवया. आता मिक्स करची न्ही आमी. जेन्ना कॉलिंग अटेन्शन बिझनेस येता तेन्ना आमी तेजे डिसिजन घेवया. माननीय सदस्य प्लीज बसा. क्वेश्चन नंबर 1. सर मकर संक्रांतीच्यो शुभेच्छा दिल्या न्ही सगळ्या मेंबरांक इल्ले तिळगूळ दी सगळ्यांक गोड गोड उलोवनी हाडपा लायता सगळ्यांक गोड उलोवनी हाडपा लायता. डायबिटीस प्रश्न क्रमांक 1. कृष्णा साळकर. कृष्णा साळकार. बने स्पीकर सर आन्सर इज एज पर सायक्लो स्टायल. स्पीकर सर म्हजो पयली क्वेश्चन आसा की आज आमी पळयतात की PWDचे जे रस्ते आसा ते रस्ते ऑटोमिक्स घालतातय आसा दुसरे दिसा फोडटात. हाजेर गव्हर्मेंटाक एक खबर आसा कितें कॉर्डिनेशन मेकॅनिझम कितें आसा कोण रस्ते फोडटा कित्याक फोडटा PWDक खबर आसा की ना आनी ताजे आसा जाल्यार तुमचे कडेन कितें कॉर्डिनेशन मेकॅनिझम आसा की ना हें पयलीं मंत्र्यान म्हाका सांगचें. स्पीकर सर रोड हे अत्यंत महत्वाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर. आता जनरली भायर लोकांक कितें दिसता रोड म्हणजे बेवारशी रोडाक आवय बापूय ना कोणीय वचपाचो फोडपाचो कोण विचारपाक शकना अशें एक इम्प्रेशन जनरल जाल्लें आसा. हांव पयलींच क्लियर करता की हाजे मुखार हें इम्प्रेशन आमी दवरपाक दिवपाचें ना. एक गजाल खरी रोडा वेल्यान सगळे युटिलिटीज घालच्यो पडटा. वॉटर पायपलायन वचपाक जाय बिकॉज इट इज नेसेसिटी उदका शिवाय मनीस रावपाक शकना. सिवरेज लायन घालची पडटा कारण प्रत्येकाक सिवरेजाचें कनेक्शन दिवचें पडटा. गव्हर्मेंट पॉलिसी आनी सिवरेज एक्ट सेज दॅट ईच अँड एवरी हाऊस shall be connected to the sewerage line. केबल्स घालतात ते मागीर BSNL जायत आनी कोण जायत वेगळे ऑप्टिकल फायबर केबल एसेन्शियल आयच्या हातूंत नाजाल्यार ते इंटरनेट ना आनी कितें ना हे प्रॉब्लेम जाता. चवथी अत्यंत महत्वाची गजाल म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड केबल घालचे पडटा.
कारण आज सगळे कडेन अंडरग्राउंड केबलिंग चलता फॉल्ट येवपा जायना म्हणून लोकांक अनइंटरप्टेड सप्लाय दितलो जाल्यार अंडरग्राउंड केबल इज द ओनली सोल्युशन हे हांवूय जाणा सो हाजे खातीर रस्तो प्रत्येक खेपेक प्रत्येक डिपार्टमेंट एक एक फाटी फोडटा आनी फोडटा आसतना ते एक एक फाटी परमिशन घेना सो फर्स्ट थिंग वॉट वी हॅव डन प्रत्येक जाग्यार हॉटमिक्स रस्तो जाता त्या इंजिनियराक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की 1 म्हयन्या पयलीं ही शूड रायट टू ऑल दीज डिपार्टमेंट्स युटिलिटी डिपार्टमेंट्स बाबा तुमचें कितें करपाचें आसें जाल्यार ह्या दिसा पयलीं ह्या डेटी पयलीं करा We will start hot mixing of the road on this date. if our engineer fails to write to them we will hold our executive engineer responsible categorical samke responsibility has to be fixed to everybody second utilities घाल्यो आता ज्या जाग्यार सायडी घालता रस्त्याच्या मेन रोड फोडना थंय आमी इमिजिएटली परमिशन दिता बिकॉज मेन रोड फोडपाचो प्रश्न येना ज्या जाग्यार मेन रोड फोडपाचो प्रश्न येता थंय नवो रस्तो आसत जाल्यार डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड 3 वर्सां आसता डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड नासत जाल्यार डिपार्टमेंट गिव्स परमिशन डिफेक्ट लायबिलिटी नासत देन देर इज ए प्रॉब्लेम देन वी डोंट गिव हिम परमिशन बिकॉज तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आपूण डिफेक्ट लायबिलिटी तुमी रोड डॅमेज केला आपूण कांय करना ताजे मुखार वचून वी हॅव डिसायडेड that shall be a coordinating committee headed by principal chief engineer of PWD and which will consist of chief engineer of electricity, MD of sewerage corporation, chief engineer of water supply department and concerned OFC cable jo company galta tance representative. These committees shall meet very often, once at least in a month, and review the situation. And all the utilities, already we have written letters to all the utilities asking them to submit their plans. खंय खंय तांचे utilities येवपाचे आसा खंय खंय तांकां रोड फोडपा जाय कितले दीस लागतले हे सगळे तांकां प्लॅन दी म्हणून सांगलें एक एश्युरन्स हांव दितां की हाजे मुखार कितें रॅकलेस कोणीय करपाक सोदता तें रॅकलेस हाजे मुखार जावपाचें हें म्हजें क्लियर कट एश्युरन्स टू दीस हावस स्पीकर सर मंत्र्यान उत्तर दिला की सगळ्यो युटिलिटीज इम्पॉर्टंट आसात आनी ते एक एकदां फोडटात म्हणून नो प्रॉब्लेम जाल्यार फोडपाचें आसा जाल्यार फोडले पूण जेन्ना हॉटमिक्स घालतात ते म्हणटा आमी आतां पत्रां बरयतले सगळ्या डिपार्टमेंटाक बरयतले आनी सांगतले की तुमी तुमचें दिया पूण ही प्रोसिजर पयलोय आशिल्लो पूण ते डिपार्टमेंट खंयचेच रिप्लायूच करना सो ते रिप्लाय करना त्या डिपार्टमेंटाक तुमी कितें आनी 3 वर्सां कांयच फोडपा दिवचे ना जाल्यार ती युटिलिटी घालपा दिवपाना हाजें कितें करतले काय तांकां पयलींच डक्ट्स घालून पयलींच रस्त्या मदीं युटिलिटीज तयार करपाचें म्हणजे इन फ्युचर दीस इज अ नेवर एंडींग प्रोसेस आज जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा सगळ्या कडेन हें जालां आनी तुमी आज बरयतात आनी तो रिप्लाय करना तो रिप्लाय पसून करना डिपार्टमेंट खंयचोय आसलो जाल्यार एक एकदां रिप्लायूय करना सो ताजेर कितें रिप्लाय करना तो आनी आमी जेन्ना हॉटमिक्स घालता तो तिसऱ्या दिसा येता आनी तो फोडटा आनी ताका मागीर आमी परमिशन दिता सो ताजेर कितें हाका लायबिलिटी कोणाची लायबल कोण हो हाजेर तुमी खंयचो ऑफिसर तुमी लायबल धरतले ताका मेटेक धरतले कित्याक आमकां रोखडेच रस्तो फोडलो की पयलो गाळयो येता आमच्यान सेकंड PWD आमदारान फोडलो म्हणटा रस्तो सो ताजेर कितें उपाय स्पीकर सर लेटर जे आमच्या इंजिनियरांक बरोवपाक सांगलां तांणी समज लेटर बरयलें ना दॅट इंजिनियर वील बी टेकन टू टास्क अकाउंटेबिलिटी वील बी फिक्स्ड ऑन दॅट इंजिनियर ज्या डिपार्टमेंटाक लेटर बरयता ताणें his responsibility will be fixed आणि म्हणून we have constituted this committee under the chairmanship of principal chief engineer basically to monitor time to time and also issue notices or take action against the engineers. This committee will be the coordinating committee consisting of all head of the departments. ताज्या जागी मुखार ताणें आतां डक्ट आनी तसलें उलयला पळय खरें म्हटल्यार चीफ मिनिस्टरान फाटीं सांगिल्लें In fact, Chief Minister has told me to do on pilot basis a utility corridor and see what could be the cost. एक किलोमीटर रोड घेऊन ताजेर एक युटिलिटी कॉरिडॉर कर अशें म्हणून चीफ मिनिस्टरांनी सांगलें रास्तो करा तो एक दोनापावल जो रस्तो नवो केला ना हांव सांगता ताका म्हणजे एक
नॅशनल हायवेचे रोड्स पळय आसा ताका युटिलिटी कॉरिडॉर आसता तुका तांचो बिल्ट इन आसता युटिलिटी कॉरिडॉर कॉस्ट सायजेबल अमावंट म्हणटकीर चीफ मिनिस्टरान म्हटलें की 1 किलोमिटर बरो कॉरिडॉर करून तुमी पळया वॉट कूड बी द कॉस्ट अशें एक प्रयत्न चालू आसा आनी तें जर जालें जाल्यार मुखार वी कॅन थिंक ऑफ ज्या जाग्यार रोडाची विड्थ मेळटा दोनापावल विड्थ वॉज देर सो राजभवन पर्यंत जो रस्तो केला ताजेर मुद्दम पळयल्यार तो रस्तो केन्ना फोडना कितलीं वर्सां जालीं बिकॉज देर इज ए युटिलिटी कॉरिडॉर एवरीथींग गोज थ्रू दॅट कॉरिडॉर अँड दॅट इज द ओनली सोल्युशन इन द लॉंग रन पण ते एक्सपेन्सिव्ह आसता खूब कॉरिडॉर इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह इज नॉट दॅट अशेंच केलें आनी जाता अशें ना that also we are exploring that idea. स्पीकर सर म्हजो आता उत्तर दिला ते डक्ट म्हारग पडूंक शकता आय एग्री डक्ट प्रोसिजर म्हारग पडूंक शकता पूण म्हाका दिसता दॅट इज द ओनली सोल्युशन आनी सोल्युशन ना कित्याक रस्ते फोडप हे म्हाका दिसना जालें ह्या आमच्या हातून कमी जातलें अशें कित्याक प्रत्येक जशें पॉप्युलेशन वाडटा कोण नाल्यार कोण फोडटलो तो 3 वर्सांनी फोडूं नाल्यार 1.5 वर्सांनी फोडूं सो म्हाका दिसता पायलट प्रोजेक्ट हो प्रायोरिटी स्टार्ट करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय आज गोंयभर तुमी पळोवपाक गेले आतां हांव इंजिनियरा बरोबर आशिल्लो सगळ्या कडेन रस्ते हॉटमिक्स केल्ले रस्ते माननीय फोडटात सदस्य प्रश्न विचारा सो स्पश्ट विचारता हो गव्हर्मेंटाचो तितलोच तुमी रेव्हेन्यू लॉस करता न्ही एक बरो रस्तो सपोज एक 5 कोटीचो तुमी केलो आनी तो इमिडिएटली फोडलो तो कॉन्ट्रॅक्टर येता तो DLP पिरियडाक ताका लागना तो म्हणटा तुमी रस्तो फोडलो सो तो आनी खर्च न्ही सो आनी इल्लो खर्च एकाच टायमार करून डक्ट फॅसिलिटी फेज वायज करून म्हाका दिसता तो करपाक जायना काय कितें म्हजो सेकंड पॉयंटेड क्वेश्चन आसा की हो जो आतां तुमी रस्तो खोडपाक हाका कितें टायम फ्रेम आसा टू रेस्टोर इट वेदर इट एनी टायम फ्रेम इज देर नाल्यार रस्तो एक डिपार्टमेंट फोडटा मागीर पत्रां वेव्हार जाता म्हणसर ते 2 म्हयने वता मागीर आमकां पांय पडून PWDक सांगचें पडटा पळय बा कशा भशेन करा म्हणून म्हणजे ताजेर एक कितें तुमी टायम फ्रेम दवरल्या काय कितें Speaker sir, utility corridoraचे I have told him that on trial basis as suggested by Honorable Chief Minister, we are going to do 1 kilometer. National highway चे जे पळय specifications आहा त्या भशेन करून पळयतले what will be the cost of that corridor and slowly we can think of implementing it on main roads, important roads. Second जो प्रश्न आसा पळय की जो डिपार्टमेंट गरज आसा म्हणून फोडटा तरेतरेची प्रॉब्लेम जाता स्पीकर सर शहरांनी कितें जाता 4-5 बिल्डिंगी आसता सडनली पायपलायन मदीं रस्त्याच्या चोक जाता 5 बिल्डिंगेच्या लोकांक उदक मेळना सो इन दॅट केस वी हॅव नो अदर ऑप्शन तो रस्तो मदीं सुद्दां परमिशन दिवन फोडचो पडटा नाल्यार उदक ना तांकां सो ह्या परिस्थितींत वॉट वी हॅव सेड जो डिपार्टमेंट रस्तो फोडटा आपले कितें लायन घालपाक त्या डिपार्टमेंटान तो रिपेयर करप मेंटेन करप टील वी डू द हॉट मिक्स अशी डायरेक्शनां आतां ह्या पयली मिटींग तांची जातली चीफ इंजिनियराची कोऑर्डिनेटिंग कमिटीची दे वील टेक ए डिसिजन दॅट इज द ओनली वे सर म्हजो लास्ट क्वेश्चन सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आनी सजेशन की गव्हर्मेंटान ह्या रोड डिगिंगाचेर एक कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी काडची लायबिलिटीज फिक्स करच्यो कित्याक इंजिनियराच्या म्हणजे ताका कळनासतना रोड डिगिंग जाता हें आमी मानूंक शकना ती सगळी लायबिलिटी फिक्स करून रेस्टोरेशनाचे टायम एक कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी सरकारान काडची अशें म्हाका एक सजेशन करून दिसता मंत्र्याक Because sir, I have restrained myself from blaming anybody. Only because हांवें समजा डिपार्टमेंटाक ब्लेम केलो हे फाल्यां उबे रावन म्हणटले गव्हर्मेंट तुमचें मरे आनी तुमी एकामेका डिपार्टमेंटा कडेन कोऑर्डिनेशन ना म्हणून हेंय म्हणटले आय हॅव रिफ्रेंड मायसेल्फ की थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमदार सुद्दां प्रेशर घालून फोडपाक येता इमर्जन्सी आसा जाल्यार आय हॅव रिफ्रेंड फ्रॉम नेमिंग दॅट ऑल्सो सो आय हॅव सेड दॅट वी वील ट्राय टू रेक्टिफाय ऑल द थिंग्स ताणें म्हणटा त्या भशेन द coordinating committee consists of the principal chief engineer and the chief engineers of all the utility department. So they will be the final authority to take a decision. अशें म्हाका दिसता. This should resolve the issue. माननीय सदस्य विजय सरदेसाय. मंत्र्यान जे रिप्लाय दिला ते रिप्लायान तांणी एक दाखयला की दे आर डिपेंडिंग अपॉन वन सर्क्युलराची डेट दिल्या 2024. स्पीकर सर बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई
हांगा एक सिंगल विंडो GIS बेस्ड रोड कटिंग परमिशन सिस्टम म्हळ्यार कितें उदक सिवरेज इलेक्ट्रिसिटी गॅस टेलिकॉम गॅस आज म्हजे मतदारसंघात रोड कटिंग करता अडानी गॅस घालपाक अडानी म्हणल्यार तुमकां भंय दिसतलो पयलोच हे जे कमिटीन तुवें नांव घेतलां तातूंत टेलिकॉम ना आनी गॅस ना ताणी म्हणल्यार चीफ इंजिनियर रोड्स चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी चीफ इंजिनियर कितें तें पूण अडानी ना टेलिकॉम ना गॅस ना हे आज मेन म्हजे मतदारसंघान विच इज 100% इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड 100% सिवरेज कंप्लीट roads are being cut by Adani. No problem. We also need piped gas. Second, the Honorable Minister has made a reference की केन्ना आमदार मागतात रस्ते काप म्हणून. ताणीच ताजे पयलीं म्हणलां की गरज पडटा आनी मागचें पडटा. आमी लेट इज नॉट गो इनटू तू मे पूण एक हांव सांगूंक सोदता तें अशें गोंय आज एक सर्क्युलराचेर डिपेंडंट आहा. सर्क्युलराचेर हें उत्तर सांगता. विदाउट स्टॅट्युटरी बॅकिंग, विदाउट अ कॉमन युटिलिटी मॅप, without financial deterrence, without utility corridors, मागीर हो रस्तो पडतो कित्याक खणचे ना कित्याक पब्लीक मनी वेस्ट जावचो ना आनी कित्याक नागरिकांक त्रास जायत रावचो ना हें उत्तर आमकां मेळना. म्हणून हांव मागता एक स्पेसिफीक क्वेश्चन वॉट इज द टायमलायन बाय वीच यू वील गो फॉर अ सिंगल विंडो रोड कटिंग परमिशन सिस्टम, अ GIS बेस्ड युटिलिटी मॅपिंग and one road one dig policy, mandatory utility corridors. आता utility corridor तुका जर पळोवंक जाय जाल्यार रवींद्र भवन टू आल्लेम हांव मंत्री आसतना हांवें म्हजे मतदारसंघात केल्लो आहा which is a utility corridor existing 1.8 kilometers length stretch of road केल्लो आहा. Speaker sir, so the point is म्हजो specific question आहा what is the timeline for these reforms? Or are you going to depend on the circular only, where you don't have statutory backing and you don't have financial deterrence? ना जाल्यार आनी तुवें टेलिकॉम आनी गॅसाक भितर घेवंक ना तुज्या कमिटीन. Speaker sir, I have replied in brief. हांवें सांगलां सगळे युटिलिटीच्यो ज्यो डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल अडानी doesn't fall into that category. Original contractor is GAIL, Gas Authority of India Limited. We will even ask Gas Authority of India Limited, they have a project engineer here who will attend. आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरांक ह्या मिटिंगेक ही कमिटी केल्या तुमी तर कॉन्ट्रॅक्टर्स वी विल नॉट कॉल BSNL कॉन्ट्रॅक्टर, वी विल कॉल द मेन पर्सन प्रोजेक्ट इंजिनियर ऑफ द BSNL. So he should be rest assured that this will take care of whoever are digging for laying gas. पयली लिस्टान ते नांव घेवंक ना आम्ही हांचे घेवं ना सेंट्रल एजन्सीचे आम्ही घेवं ना because we said all utility agencies. So they while issuing an order, the principal chief engineer will seek all the names details who are involved in this. Now आता भारत नेट एक कितें आहा बेसिक तूं एक आतां कमिटी करूंक सोदता एक्झिस्टिंग सिस्टम्स जंय आहा जंय हांवें स्पेसिफीक सांगलां बेंगलोर हैदराबाद दिल्ली चेन्नय हांगा कितें आहा GIS बेस्ड रोड कटिंग परमिशन म्हळ्यार तातूंत मनशाचें इंटरफियरन्स आनी कमिटी मेळपाची गरज ना. तें तूं मॅपार पळयता ऑन द कंप्युटर आनी यू गिव द परमिशन. कित्या खातीर GIS मॅपिंग केल्लें आहा तें करचेंच पडटलें गोंयांत स्पिकर सर, ना जाल्यार इंदोरचे भशेन जातलें सिवरेज आनी उदक मिक्स जातलें एक दीस आनी सिवरेज म्हणून उदक म्हणून सिवरेज पितले आमी आनी लोक मरतले. हें जावंक शकता. हें जावचें न्ही म्हणून हांवें GIS बेस्ड मॅपिंग मागता. तें तुमी करपाक तयारी आसा आनी आसा जाल्यार केन्ना मेरेन जातली? is already in place. In the next 3 months, we will roll out PWD as the single nodal agency. स्पीकर सर जे बाब मंत्री उलयत हांवें मुगे बटन मारला पयला ना, रॉंग बटन नात गेलो. वयर मुगेला तुगे स्क्रीनचेर येना तो. स्पीकर सर आज जे बाब विजय बाबान सांगला आनी जे मंत्रीन आन्सर दिला Single, you said that PWD will be the nodal agency. Single, you said that PWD will be the nodal agency. But a single integrated public dashboard. That public dashboard where every project must disclose the project title and scope, start date, completion date, percentage of their physical and financial progress. And delay जाल्या, what is the reason for it? Aaj म्हाका दिसता and also the executing agency and the name of the contractor. There is no coordination
And if you get the nodal agency, please ask them that they get into this digital mode so that this public dashboard is available. Aaj ki zyada, by the time you in your reply, you have given that 5-6 agencies are made party to that decision. But by the time those letters go from one place to another place, it takes a lot of time. So I think you need to use this digital artificial intelligence so that this creates जे पण loophole आहे हे बंद जावपाक जाय. This is a suggestion. कित्याक आज जेन्ना सगळ्याक अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक जाय, power minister has given it across all the constituencies. But finally reinstatement was not part of your contract. So PWD after doing it takes a lot of time. So you also get an alert what is priority, where digging is happening, that should be taken on priority. And that म्हाका दिसता तुवें आमकां हे answer दिचें की you will come with this integrated system. माननीय सदस्य प्रश्न विचारा प्रश्न तोच, will you come with this nodal agency? He has said in 1 month. I have said first that GIS is in place. In the next 3 months, we will roll out PWD as a single nodal agency. तो suggest करता पळय ते dashboard आणि all the works to be monitored. म्हणजे जे काम खंय दिलां, आतां ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सी कसलें काम दिलें, ताजो कामाचो अमाउंट कितलो, डेट ऑफ कमेन्समेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन, what is the progress of the work. So तो suggest करता. We will try to examine that ताजे request. No, that will make things easier for I you. said we'll examine. You get everything there. एकूच स्पीकर सर, आनीक मान्य मंत्री जेन्ना digging of road जाता, आनीक थोडे जाग्यार defect liability period पडा, still goes within 3 years. Now आज पटवी सांगला की नवी सुरवात करपा जाय. नवी सुरवात जेन्ना तूं कोता, कित्याक तुवें जायत इंटरेस्ट केला दिल्लीच्यान, you went, you trying to bring in a lot of funds for the state of Goa. But हे जेन्ना आमी कोता, currently the roads that are digging चालू आसा, and that needs priority. So survey all these first and give priority for that. This should not require MLA's priority. You should take it on priority. Speaker sir, we are trying to come out with a solution, another solution. आता defect liability period 3 वर्साचो आसता. I am trying to see, we have already held discussion. Final discussion is going to take place very soon. In place of 3 years, we will say 5 years responsibility of the contractor. We built in that amount in the contract itself. So the contractor who does that work, he has to maintain the road for 5 years. No, which is the agency? Is RITES the agency? No. Which is the agency to look at the defect liability period? At the moment, RITES is the agency. So then, last time, Honorable Chief Minister said RITES should be scrapped. No. They are compromised. Last assembly, you gave an assurance. You listen to me. You listen to me. Chief Minister has made a categorical statement. Based on that, we have already floated the tender for identifying the agency. So RITES will be till that time. RITES will give an extension. Without agency, you can't keep anybody. No, correct. That is also. I was just bringing to your notice that RITES was said that they were compromised with the contractor. Right. That was the whole idea of getting a new agency. Once you get the tenders open that again, we will come to know who have quoted what. So RITES. We will not compromise with the quality. That is my clear-cut assurance. प्रश्न क्रमांक 2 प्रेमीन शेठ. स्पीकर सर, प्रश्न क्रमांक 2A. माननीय मंत्री. Speaker sir, answer is as per e-copy furnished on the dashboard. Speaker sir, वो प्रश्न असलो proposals of water resources department in Mayam constituency in the last 5 years from 2021 till date. आणि जे आन्सर अध्यक्षरान दिल्ले आहा त्या वयरसून स्पीकर सर, I appreciate the work done by WRD department and I thank Honorable WRD Minister and all the staff for completing 65 different small and big projects in Mayam constituency. माझा दुसरो प्रश्न आसलो स्पीकर सर की आताचे जे प्रोजेक्ट्स आसा त्याचा स्टेटस, नाव नेम वायज स्टेटस आणि रिजन फॉर पेंडन्सी. हितून स्पीकर सर म्हाका सांगपाक सोदता हांव की मय मतदारसंघ जो आसा तो वाळवंटी रिवर आनी
दिवचलची न्हंय हे दोनूय न्हंय आमकां लागता. भितर वाळवंटी जी न्हंय येता ती वेस्टर्न घाटासून सुरू जावन केरी, पर्ये, सांखळे आनी मोय मतदारसंघ अशा हितून ती फ्लो जाता. आनी ह्या न्हंयेक पावसिल्ल्या दिसांनी जास्तीत जास्त फ्लड येता. गेल्या वर्सा सुद्दां आमी पळयलां हितून पर्ये मतदारसंघ सुद्दां इफेक्ट जाल्लो. तशेंच त्याच पद्दतीन दिवचलची न्हंय जी आसा ही कुडचिरा भागांसून येता आनी बिचोलसून पिळगांवसून आमच्या मांडवी रिवरीक मेळटा. पण ह्या दोनूय न्हंयचे डिसिल्टींग गेली 7 ते 8 वर्सां तेच्या पेक्षा मायजूच म्हटल्यार जाता. ह्या वर्सा डिसिल्टींग करूंक ना किंवा ज्यो बँक ऑफ रिवर ज्यो आसा त्यो इतले खोलावल्ले आसा लोकांचे कल्टिवेटेड प्लांटेशन जे आसा ते नश्ट जाता. पूण आमी एक प्रपोजल मांडलेलो स्पीकर सर आनी हे प्रपोजल आसले डिसिल्टींग ऑफ बोथ द रिवर्स वाळवंटी रिवर आनी बिचोलीम रिवर जे डिसिल्टींग करप जेणे करून उदकाचो सांठो आसा तो वेवस्थीत ह्या पावसिल्ल्या दिसांनी थारोवंक शकता भितर. आनी दुसरें आसलें तें एक construction of flood protection wall along the Walwanti river at Bandarwada, Vithlapur, हे कारापूर पंचायत क्षेत्रांत आसा. हे दोनूय प्रोजेक्ट आनी अन्य जे प्रोजेक्ट आसा म्हणजे हे दोन मेन प्रोजेक्ट आनी बाकी 24 प्रोजेक्टांचे म्हाका लिस्ट दिल्ले आहा ते वेगवेगळ्या कारणां खातीर उरलेले आसा. हेजे कारणां दिवची स्पीकर सर की कित्याक हे पेंडन्सी आसा. काही प्रोजेक्ट आहा ते एक्सपेंडिचर सँक्शनाक उरलेले आसा, काही प्रोजेक्ट आहा ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सँक्शन जाल्लेले आसा, काही जावपाचे आहा. तर स्पीकर सर हांव मागता मंत्र्यांनी हेजेर थोडेशें आमकां कमिटमेंट दिवचें केन्ना जाता. स्वाती महाशय, मये कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या बाब प्रेमेंद्र शेठ हांची आणि आपल्या मतदारसंघात WRD डिपार्टमेंट मार्फत कितकी कामां जाल्यात ताजी लिस्ट म्हाजिल्ली आसा. संपूर्ण लिस्ट तुका दिल्लें आसा. 2021 आनी 22 ह्या वर्साक 12 कामां, 22 आनी 23 ह्या वर्साक 22 कामां, 23 आनी 24 ह्या वर्साक 28 कामां, 24 आनी 25 हाका 17 आनी 25 आनी 26 हातूंत 34 कामां अशीं जवळ 113 कामाची टेंडर्स करून तातूंतली 80% वर्क्स आतां कंप्लीट जाल्ले आसात. जे बॅलन्स 20% वर्क जे आहा पळय न्ही ती सादारणशी हे मे म्हयन्यात कंप्लीट जातली. आतां तुमी आत्तां जो विशय उलयला वाळवंटी रिवर ताचें डिसिल्टींग करपा संबंदी आनी बिचोली न्हंय जी आहा ताजें डिसिल्टींग करपा संबंदी सर्टन पोर्शन्स आनी त्याच बरोबर ताका फ्लड कंट्रोलिंग रिटेनिंग वॉल बांदपा संबंदी 10 फेब्रुवारी पर्यंत हांव तुमच्या मये गांवांत येतलो. ज्या मये गांवांत आमी जे पयलीं पंप हाऊस आनी बॅरेज बांदिल्ले आसा म्हणजे डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम केल्लें आसा ताजें उद्घाटन करपा संबंदी हांव आनी माननीय मुख्यमंत्री CM तेय येवपाक आसात. जेणे करून ती स्कीम जी आसा पळय न्ही ती आमी लोकांक दिवंक शकतले. त्या वेळार हांव वाळवंटीचे आसा पळय न्ही आतां प्रिलिमिनरी आमचे सर्वे करपाक लायता आमचे इंजिनियर धाडून आनी मुखार हांव एक विजीट करता थंय आनी जितले पोर्शन डिसिल्टींग करपाक जाय किंवा ताका रिटेनिंग वॉल घेवपाक जाय ते करून दिवपाक पळयता. ठीक आहे सर, हांव मान्य मंत्र्यांचे आभार मानपाक सोदतां की तेंच्यांनी पूर्ण लक्ष आमच्या मय मतदारसंघाचेर दिल्लें आसा आनी स्पेशली जे वाळवंटी आनी दिवचलची न्हंय आसा हेजें काम करपाक लागून तेंच्यांनी जो फुडाकार घेतलेलो आसा त्या बद्दल हांव तेंचे आभार मानतां. तशेंच जो फाटो तिळारेचो कॅनल आमच्या मय मतदारसंघात पावल्लो आसा आनी नार्वे हांगासर हेजे पंप हाऊस आसा हेजे इनॉग्रेशनाक ते येतले. आमी सगळे जाण वेलकम करता तांकां आनी सांगपाक सोदता की जो तिराळेचो फाटो म्हणजे जो कॅनल येयल्लो आसा आनी अप टू द पंप हाऊस हे उदक कलेक्ट जाता आनी तेच्या फुडलो जो भाग आसा तो कॅनल जो आसा तेचे थोडेशें काम हे पेंडींग आहा. जे लिकेजीस जे आसा हे लिकेजीस जर अरेस्ट केले जाल्यार आमकां तो कॅनल बेगींतल्या बेगीन चालू करून आमच्या फार्मरांक हें उदक दिवपाक लागून हेल्प जातलें. तर तेजे सुद्दां कामाचे इमिजिएटली स्टार्ट करपाक लागून आमकां तेंच्यांनी फुडाकार घेवचो अशेंय बी हांव सांगता. स्पीकर सर, मय मतदारसंघ
83 स्क्वेअर किलोमिटर्स अशी एरिया आसा. जास्तीत जास्त स्कोप आहा आमकां एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करपाक लागून. आनी ऑनरेबल मिनिस्टरानूय आमच्या मतदारसंघात खुबशे फावटी विजीट दिल्ले आसा. नार्वे जो भाग आसा हो नार्वे जो भागात शेती करपाक लागून खूब वाव आसा हे तेंच्यांनी जाणून घेतलेले आसा. आनी अनेक प्रोजेक्ट आमचे जे पायपलायनी आसा ह्या पायपलायनीन अशे प्रकल्प आसा की जे एखादो वॉटर सोर्स आसा सागर तळये सारको जो नार्वे आमच्या हांगासर सोर्स आसा त्या उदकाच्या पासून आमकां जास्तीत जास्त शेती पिकोवपाक प्राधान्य आसा हे तेंच्यांनी पळयल्लें आहा. तेन्ना हे जे प्रोजेक्ट आमचे पायपलायनीन आसा जे एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवलाक थारलेले आसा हेका हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन बी मागता की हे प्रकल्प आहा ते चालीक लावपाक लागून एक्सपेंडिचर सँक्शन आमकां बेगींतल्या बेगीन दिवचें. आनी मयान जे शेत भात शेती आनी दुसरे घरसाणे कांदे मिरसांगो हे पिकोवपाक लागून जे शेतकाराक एक वाव आसा हे हेल्प आमकां तुमी दिवचें आनी बेगींतल्या बेगीन हें काम म्हणजे ह्यो फायली प्रोसीड करपाक लागून आमकां एक्सपेंडिचर सँक्शन दिवचें अशें मागता. थँक्यू. सुवाते मातशें WRD ह्या डिपार्टमेंटाचें आमच्या मराठींत किंवा कोंकणीन म्हणटात जलसिंचन. ताजें मेन पयलीं टार्गेट जो आसा जर जाय जाल्यार तें जलसिंचन म्हणजे शेतकऱ्यांक उदक दिवपा संबंदी बागायती उदक दिवपा संबंदी. आमी नंतर मागीर रॉ वॉटर जें आसा पळय न्ही त्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचें ताका एडिशन केल्लें आसा. आनी त्यामुळे एकंदरीत संपूर्ण गोंया खातीर रॉ वॉटर जें जाय इरिगेशना खातीर पिवपा खातीर आनी इंडस्ट्री खातीर ही दिवपाची ताकद जी आसा पळय न्ही ती डब्ल्यू डिपार्टमेंटान वाडिल्ली आसा. आनी म्हणून म्हाका सांगून दिसता तें अशें तुमचो मये गांव जो आसा पळय न्ही मतदारसंघ जशें म्हजें शिरोडे गांव आसा तशें आनी बरींच गांवां तशीं एग्रीकल्चर बेस्ड आसात. म्हणजे थंय जे लोक रावतात 5,000 किंवा 6,000 किंवा 7,000 8,000 कुटुंबां हातूंतली जवळ जवळ 30 ते 40% कुटुंबां जी आसात ही एग्रीकल्चर बेस्ड आसात. आनी त्यामुळे तुमी तयारी करची की तुमच्या मये गांवांत वीच इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेव्हेन्यू विलेज की कितले मोठ्या प्रमाणात शेतकरी मुखार सरतले शेत रोवपा संबंदी. थंय खूब मोठ्या प्रमाणात उदक जें आसा पळय न्ही तें आमी दिवंक शकतले. उदाहरणार्थ तुमचें आतां हे जें आसा पळय न्ही खंय आमच्या नार्वे आनी पिळगांव ज्या जाग्यार आमी पंप हावस बांदिल्लो आसा ताका जवळ जवळ 40 कोटी आमी खर्च भायजर म्हटल्यार कोण जायता पयशे खर्च केल्ले आसात. आनी ती स्कीम आमी आतां फेब्रुवारी चालू करूंक पळयतात. ताजे अंडर जवळ जवळ 700 हेक्टर जमीन ही मशागत करपाक जाता. काही भाग मशागत पूण उरिल्लो भाग जो आसा पळय न्ही तो मशागत करपाक जाय. अजुनूय समजा मशागत करपाक जमीन आसा जर जाय जाल्यार ती हाडपा संबंदी लोकांचे कॅम्प्स घेवपाचे मोटिवेशन करपाचे सगळी तयारी करात. गोव्हर्मेंटा कडल्यान शेतकऱ्या खातीर उदक दिवपा संबंधी पयशांची कमी ना हें हांव ठामपणान सांगूंक शकता. आनी त्यामुळे मये गांवांत जे कितें काम करपाक जाय शेतकऱ्यांक उदक दिवपा संबंधी तें दिलें वतलें. इवन तुमचो मदीं कॅनल जो आसा पळय ताका सिपेज जाल्ल्या थोडीशी त्या सिपेज सुद्दां आमी उपाय करूंक पळयतात. ताका सबस्टिट्यूट पायपलायन घालपाक पळयतात जेणे करून उदक जें आसा पळय न्ही तें रेगुलरली मुखार सप्लाय जावंक शकतलें. प्रश्न क्रमांक 4 बाब कार्लोस फेरेरा, Alton de Costa, Virijpur, Colony, Rialemo. Honorable Speaker, I would like to take question 4A. Mullah, please. 4A. स्पीकर सर आन्सर एज पर कंप्युटर शीट. स्पीकर सर ताच्या पयलीं हांव फक्त एकूच लक्षांत हाडून दिता म्हणजे सेक्रेटरींचे बी तुमी हो जो प्रश्न म्हाका विचारला पळय न्ही इट कन्सिस्टिंग ऑफ द 5 डिफरंट सब्जेक्ट. एक तुमी स्टुडंट फ्रॉम द बिट्स पिलांनी हो विशय घातलो भितर. सेकंड इज एन रोड एक्सिडंट रिपोर्टेड For the last 5 years. दूसरा subject. तीसरो द मंथ वाइज डिटेल्स ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स. क्राइम ते एक मिनिट मेन सब्जेक्ट क्राइम. लेट मी कंप्लीट. चौथो सब्जेक्ट इट इज नंबर ऑफ द डकॅटीज रिपोर्टेड इन द लास्ट 1 year. चौथो सब्जेक्ट. पांचवो वेदर द गॅमलिंग लायक मटका ऑनलायन गॅमलिंग इज गोइंग ऑन. पांचवो म्हणजे म्हाका कळना की ह्या आतां म्हाजो अभ्यास करून येवपाचोच गरज ना. दिस मच बल्की क्वेश्चन्स. This is all relating to crimes and your home department. Nothing in that. It is same subject. Crime It will is go not on. the same subject. It is not a same subject. Look You at the can ask the subject. different question with the different Crime will go on. subject. Start कोणती भाषेत. हय बट हांव 5 सब्जेक्ट एट अ टायम विचारले म्हणून सांगता.
हांव स्टडी करून आयला सोड हय Honorable sir, I understand your predicament. Ah. But anyway, you're the chief minister, you're the repository of the ऑफकोर्स entire बट cabinet. आन्सर दिता आसतना हांव म्हजी बल्की इट इज All right. गोड गोड बोला मातशें गोड गोड बोला. This is not adversarial, but this is what we want, an improvement in the system. Honorable Speaker, the first question relates to students from BITS Pilani, Sankwal campus who have committed suicides. See, there is also a relationship between committing suicides and drug angle also over there. And directly it has not been found because outside the gate you all found some Swiggy or somebody trying to deliver the consignment, he was caught. Now, my question is, it's not directly on the crime per se, because you don't punish a student for this. Students are going through a lot of stress. The government of India has come out with a national mental health policy. This will avoid committing suicides. This is in colleges, institutions, schools, everywhere they have said this. And you are aware, unless we have what is known as a counselor in the schools. And unless we have this kind of a mental issues being attended, I think that the suicide cases will rise and we will lose children, especially when they are at distant places away from the family. The drug cases which are on the rise in the educational institutions also need to be tackled. So my question is, I'm just giving these copies of this National Mental Health Policy of India. So first question which I have is, your implementation of this National Health Policy of India, who are the institutions? Because they refer to many places, workplaces and all, but I'm relating here to the institutions because these are the children of the future of our nation. And unless we take care of that, how are we going to attend? And second, about the drug menace which has been now invading educational institutions, that is how the government is going to be tackling. स्पीकर सर पहिली गजाल जी आसा पळय न्ही आमी थ्रू आवर एंटी नार्कोटीक सेल डिपार्टमेंट आमी अवेरनेस कॅम्पेन हाजी खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या इन्स्टिट्यूशनांनी सुरू केल्या फ्रॉम द स्कूल टू द कॉलेजीस आमचे एंटी नार्कोटीक सेल डिपार्टमेंट इज डुईंग द अवेरनेस खूब मोठ्या प्रमाणात करता. दुसरें इन द गोवन ओन वीच इज अंडर आवर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आमी कावन्सिलर अपॉयंट करपाचे केसीस स्कूल इवन दो नाव वी आर अपॉयंटिंग द कावन्सिलर इन कॉलेजीस. The BITS Pilani, which is not coming directly under the government of Goa, it is a transit campus of the BITS Pilani. But still, after the last 5 cases, we have given the strict instructions, henceforth, अशा पद्धतीचे केसीस जावपाक जायना. तुम्ही बी अशा पद्धतीचे काउन्सिलर्स ते अपॉइंट करा. Regarding this mental health policy, our GED means Goa Education Council जे आसा पळय ही पॉलिसी स्टडी करता आणि काउन्सिलरांक टायम टू टायम ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे करता. तांचो एक्सपर्ट जो आसा पळय न्ही फॉर द काउन्सिलींग करपाक. स्पीकर सर आमी काउन्सिलरांचे जर रिपोर्ट घेत जाल्यार अशा पद्धतीच्यो डिफरंट केसीस दे आर नॉट एक्सप्रेसींग इन फ्रंट ऑफ द पेरंट्स बट दे आर एक्सप्रेसीस विथ द काउन्सिलर्स. त्यो केसीस घेवन स्टडी करपाचें काम हे आमच्या काउन्सिलरांनी स्टडी केलां. हांव तर हें म्हणपाक शकतलो की आमचें काउन्सिलींग इतकें खूब मोठ्या प्रमाणांत आसल्या कारणान अशा पद्धतीचे इन्सिडंट्स हे कमी जाता हे हांव मुद्दामून सांगतलो, मेन्शनूय करतलो. बट स्टील we will take that is the mental health policy. As far as counselors are concerned, if you have a dedicated counselor, let us say in one institution, the child develops a confidence with that counselor. If you try to say, okay, 1 month, 3 months, one will come, next 3 months someone will come, the child never opens up to them. So only my request is make sure that the counselor remains for the whole year so that the child's confidence and the relationship builds up. They open up. Sometimes they don't tell, as you rightly said, to parents, they don't tell to teachers, they don't tell to the fellow students. So I think this is very important to take into consideration. Second part is I will talk on this question B, these fatal accidents which have taken place. If you have seen that every year it is hovering around 100, though we have shown that statistics in 2025 it has reduced. But mostly my understanding has been two-wheeler accidents have been on the rise and a lot of fatalities and lot of injuries also. I don't know if the government is aware that the Supreme Court itself has issued directions on 7th October 2025 in the matter relating to accidents across roads and highways across the country. I'll give that judgment. Don't copy yourself.
Now, in this judgment, which is of 7th October 2025, the Supreme Court has directed state governments to have proper and well-maintained footpaths in consonance with the IRC guidelines. Now, just now, the previous question when PWD, we were talking about roads, and the Governor Kamath mentioned about utility lanes. I think over the utility lanes, you can have footpath. This is what I think you can do. So you don't have to acquire more area for the sake of footpath. Below that, you can have utility pipes laid. Wearing of helmets. I know that many people don't like to wear helmets. So Supreme Court has given direction that helmet has to be worn by both the rider and the pillion. I know that many people won't like what I'm saying today, but that is the law. And that we have seen a lot of children, people getting injured after falls from two-wheelers especially, or when they hit any place. I have seen, Honorable Speaker, when we are also going out of Goa and driving back into Goa, two-wheelers, they are both wearing helmet. But when they enter Goa, they start removing the helmet. Why is that? Why are we being lax? If both have to wear a helmet, I can understand there are ladies who may not want because they're going for a wedding, they're well dressed, and some have done up their hair and they can't put a helmet. Something has to be worked out. The law is the law. And if we need to save people, and generally, the pillion rider is the one who gets more injured than the rider because he's holding, so he can hold on. The other one gets flung out. So that is what the Supreme Court is directing. Both have to wear the helmet. Then hazards from dazzling LED headlights, red, blue strobe lights, and unauthorized scooters. This is another direction so as to get elimination of it. They pass in front of the police, in front of the traffic people, but they are still doing that. Wrong lane driving. This is what another thing. And finally, you may be aware, Honorable Speaker, that Motor Vehicles Act was amended in 2019 to provide for, Rao Sankta, I will put the question, for framing, design, construction and maintenance of standards of roads other than national highways. Now my question is, Supreme Court has given 6 months. Under Motor Vehicles Act, you have to pre-notify, pre-publish this, because you can't just frame the rules and say tomorrow it will be applicable. You have to invite objections. So for this, what is be the time frame within which you will implement these directions which are mandated by the Supreme Court? Because this will reduce the accidents, at least a one step. I'm not saying it's a complete solution. स्पीकर सर, रिगार्डिंग त्याच्यानी कावन्सिलर जो सांगलो पळय न्ही, एका स्कुलांत म्हणजे एका कावन्सिलराक 4 स्कूल जरी असले आसत जाल्यार आमी ती मेंटेन करता. म्हणून कावन्सिलर हो त्या स्कुलांत तोच उरता. सहसा कावन्सिलर आमी चेंज करिना अनलेस एंड अंटील त्या कावन्सिलरान जर जॉब सोडलो जाल्यारचो. अजुनूय आमी नंबर ऑफ कावन्सिलर्स वाडयता. स्पेसिफिकली पर्टिक्युलर स्कुलाक तोच कावन्सिलर मेंटेन करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. सेकंड, तांच्यांनी सुप्रीम कोर्टाचो उल्लेख करून एक 2-3 गजाली मेन्शन केलो. ताजेर हांव फक्त एकूच सांगता, म्हणजे फुटपाथा वयलो पळय पणजेन जाल्लो एक्सिडंट जो सगळ्याक व्हायरल जालो, सगळ्यांनी पळयलो आसतलो. फुटपाथार तो बाबडो उबो आशिल्लो, ताणें रिवर्स गाडी घेतली आनी हाडून तेच्या फुटपाथार उबो आशिल्लो थंय मारली. तो 4 दिसांनी एक्सपायर्ड जालो. हांव ताका मॉनिटरूय करतालो. ते म्हणजे तेजो कांयच चूक ना. अरे 19 वर्साचो भुरगो गाडी इतकी स्पिडीत रिवर्स घेतली, फुटपाथार उबो असलेल्या भुरग्याचेर कंप्लिटली मारली. नेपाली or something. हय, दॅट बॉय इज फ्रॉम हांगा गोंयकार, तो तालिगांवचो काय खंयचो तो, ताजेर मारली, तो मेलो भुरगो. म्हणजे अशें न्ही की तो फुटपाथान चल्ले जाल्यार एक्सिडंट जावचें ना, असोय विशय कांय ना. एक्सिडंट थोडेशे हांव पयर एसेंब्ली सोंपल्या उपरांत वतालो जाल्यार सर्कला कडेन तामिळनाडू पासिंग गाडी इतको स्पिडीत आयलो. एक म्हणजे 2 व्हिलरवाली एकटी लेडीज वताली थंयच्यान, इतकी गाडी तेजी सगळी ती एअरबॅग आसा पळय ती सगळी एअरबॅग फुडलेली. बाय द म्हणजे थँक्स गॉड की त्या लेडीक कांयच जावना. तिजेर गाडी मारली. फुडले दुसरी एक आमची गोवन गाडी म्हणजे येलो नंबर प्लेटची गाडी दुसरी आसली, स्विफ्ट काय कितें, ताजेर मारली. म्हणजे तेणी 2 लोकांक इतके इंजर केले आनी तांकां कांयच जावना. तांची पॉश गाडी तामिळनाडू पासिंगची. ओके, तांकां शेवटी मागीर बडयतले म्हणून तांकां पुलिसांनी काडून तांकां दुसरे गाडयेन बसून तांकां व्हेल्या. एक्सिडंट जाल्यार त्या दोगांय जाणांक काडल्या आनी हेतूर व्हेल्या. म्हणून रॅश ड्रायव्हिंग जे आहा पळय न्हू, ते खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे भायरसून हांगा आयल्या उपरांत ते बी पियोन आशिल्ले. तांच्या गाडयेन परत बॉटल्स हे सगळे पडलेले आशिल्ले. एसेंब्लींतल्यान पयर वयता आसतना सर्कलाचेरूच त्या. ताका लागून तुमी पुलीस सगळ्याक दिसते जाल्यारूय पुलीस सगळ्याक दवरल्या, तांकां हाडूं नाका, हें बी एके वाटेंतल्यान म्हणटा. पण त्या खातीर म्हणजे सरकारान इट इज वीथ द बॉडी कॅम्प ऑलरेडी लावन PSI आनी PI हे दोनूय तालाव दिता. तेज्या पलीकडे कोण तालावूय दिना आतां. ओके, आतां तुमी सांगला तशें म्हाका दिसता आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलर इश्यूय केला
विथ हेल्मेट फॉर बोथ इश्यू केला. जर नोटीस जर आसत तर हांव चॅक करता आनी हांव दिता की ऑफकोर्स म्हणजे स्वताच्या सेफ्टी खातीर हेल्मेट दोगांय जाणांनी वापरप हे गरजेचें आसा. पण आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तो सर्क्युलर इश्यू केला. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट इज इश्यूड. हांव चॅक मातशें टेबल कर. आणि करता. speed governors for these commercial vehicles. It is under the law required. You see these, especially these rent-a-car, they are driving as if they are going to be taking रेंट off. कार आणि रेंट बायक इलिगल हय मग ते कोण केला लास्ट टाइम यू सेड स्क्रॅप कोता मो आणि ते काय ना Rent a bike, so at least rent a car. They drive even on the footpath and everywhere. हा कोण स्पीकर सर जॉईंट क्वेश्चन आता स्पीकर सर आज जेन्ना मुखेलमंत्री क्रायमाचे उलयता आणि जेन्ना क्रायमाचे उलयता आय एम गिविंग यू फिगर्स दॅट यू हॅव गिवन इन युअर आन्सर अँड एज पर युअर रिप्लाय जेन्ना आमी मर्डराचेर उलयता 2021 26 मर्डर जाले 2022 44 मर्डर जाले 2025 27 मर्डर जाले आनीक जोरीतोर आमी इफ वी लुक एट द ट्रेंड ऑफ मर्डर्स that is happening in the state of Goa. Khas करून if we look at the number of rapes, rapacho figure in 2021, 72 rapes, in 2022, 75 rapes, in 2023, 97 rapes, in 2024, Speaker sir. 109 rapes. ह्यो केसीस ज्यो रजिस्टर्ड जाता पळय न्ही जे त्यो स्टार्ट करी कोण ते मरे पयलो गोड गोड बोला मरे तोय गोड गोड बोला हम भी गोड गोड बोला मातशें राव पोस मरे प्रश्न तरी इंसान दे मरे 2025 102 rapes in such a situation today Goa is painted as if this is the murder capital in Goa today the way rapes are happening सवय जाल्या वो फक्त मर्डर कॅपिटल हे कॅपिटल हे सांगता परत परत एक साइडी आमी स्पीकर सर पढाओ बेटी बचाओ म्हणून म्हणटा केसीस ज्यो रेप रजिस्टर्ड म्हणून करतात पळय न्ही येवन जरी कंप्लेन रजिस्टर्ड जाली आसत ते मागीर तेजे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसता वाडवता मातशें राव मुखेलमंत्री बाब मातशें राव तुजेर मर्डराचेर उलयता स्पीकर सर फूल जावपाक गेल्या लोक प्रत्येक फावटी look today 42% over 5 years increase झाला 42%. Now speaker sir जे डेकॉयटीजाचेर येता डेकॉयटीजाचे 2024 346 केसीस जाले 2025 374 केसीस जाले. आता स्पीकर सर आज जोरी तर हे सगळे चोयल्या आज मुगेलो फर्स्ट सप्लिमेंटरी मुखेलमंत्री हांव करपाक सोदता ऑन दीस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट की विथ क्रायम्स अगेन्स्ट वुमन इन्क्लुडिंग रेप मर्डर्स एंड थेफ्ट हे सगळे वाडत आसा. वॉट प्लॅन्स हॅज द गव्हर्नमेंट डू टू स्टॉप दीस क्रायम्स? नंबर 1 गेले ते पुसा तुवें सेशना म्हळें की अवेरनेस क्रिएट केल मू कंप्लेन करूं येता मू. दिस इज नॉट दी आन्सर. अ मर्डर इज अ मर्डर. आज जेन्ना गोंयांत उमाकांत कोर्ट एका जेन्ना ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट सम ऑफ हिज लँड अ हिल पेडणे गांवांत तेजो मर्डर जालो फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज. आज जेन्ना प्रश्न विचारा न्ही. वॉट कॉन्क्रीट प्रिव्हेंटिव्ह स्टेप्स बियॉन्ड जे रुटीन तुगे पुलिसिंग जाता बियॉन्ड दॅट वॉट मोर स्टेप्स हॅव यू इनिशिएटेड टू मेक शुअर देर इज सेफ्टी ऑफ टुरिस्ट, there is safety of our senior citizen, there is safety of our minor children, there is safety of our city. You agree? These are your numbers. Numbers are increasing. Goy आज राम राज्य करपा जेन्ना तुमगेलो प्रश्न विचार माननीय सदस्य प्रश्न विचार गोंयांत जंगल राज हा अशें जाता आनी हे तुमी प्रयास करपाक जाय एज होम मिनिस्टर विथ नंबर्स ऑफ मर्डर्स रेप डेकॉयटीज इन्क्रीजिंग. Preventive policing has failed. So what steps are you going to take? हे मुगेले पहिले सप्लिमेंटरी हा. स्पीकर सर म्हाका सांगता तो गोड गोड उलय म्हणून आनी आपूण एसिडीक उलयता. म्हाका कळना आज रियलिटी उलयला रियलिटी. ओके स्पीकर सर तेका फिगर्स आमी दिल्या पळय न्हू तीच फिगर्स तो सांगता. ओके काय हरकत ना. हातूंतल्यान क्रायम डिटेक्शन रेट जर पळयत आमचो जाल्यार वीच इज मोर देन 86% इज द हायेस्ट इन द कंट्री. आयजूय सांगता आमी. स्पीकर सर हाज्या खातीर आमी नो डावट इन द प्रिव्हेंटीव पुलिसिंग आसात 102 नंबर
हाजो म्हणजे कॉल केल्या उपरांत वॉट एवर द पुलीस सपोर्ट इज रिक्वायर्ड व विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम म्हणजे 5 मिनटाच्या भितर थंय पावपाक आतां 8 मिनटां आसा 5 मिनटाच्या भितर ताका पुलीस सपोर्ट दिवपाचें काम म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट करता आनी ताका लागूनच म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन वॉट एवर द इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड वॉट एवर द ह्युमन रिसोर्स रिक्वायर्ड तांकां जाय तो म्हणजे तांकां व्हेकल्स आसतले बाकीचे सगळे आनी पुलीस मोठ्या प्रमाणात हे दिवपाचें काम सातत्यान करता. स्पीकर सर, गोंयांत ज्या पद्दतीची डेव्हलपमेंट जाता हांवें पयरूय सांगलां की मायग्रन्सी खूब मोठ्या प्रमाणात लोक बिझनेसाच्या खातीरूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटात म्हणजे लेबर कॅटेगरी आनी बाकीचे हे बी खूब मोठ्या प्रमाणात लोक येता. स्पीकर सर, आमी त्या खातीर टॅलंट व्हेरिफिकेशन जे आहा पळय न्हू हे खूब मोठ्या प्रमाणात करपाक लागला. पयरचो 31 डिसेंबरा दिसाचो मर्डर हे जर पळयत जाल्यार तेजो कोण तरी म्हणजे ताका कॅरटेकर जर रावल्लो पळय न्ही तो कॅरटेकर हार्डली कितें तरी आपल्याक तेणी 10-15 रुपया चड दिवं ना म्हणून तो तेजो खून करता. ओके, त्या खातीर आमचें म्हणणें आसा गोंयकार जो एकटो रावता जाल्यार आसत तेणी आपलो कोण कॅरटेकर दवरता आसत जाल्यार एक म्हणजे तेणी आपले त्याचे पुलीस व्हेरिफिकेशन निदान ताका भंय तरी आसचो की आपलो पुलीस व्हेरिफिकेशन जाला आपल्याक रोखडोच जालो जाल्यार लोक जे आसा पळय न्हू पुलीस अरेस्टूय करपाक शकता हे उरपाची गरज आसा. म्हणून आमी प्रत्येक कडेन वेगवेगळे कडेन CCTV ज्या ज्या जाग्याचेर आसा त्यो घातल्या. एक्झिस्टींग आसलेल्यो CCTV आमकां लिंक करपाक लायल्या आनी इवन दो आमी इम्प्रूवड ऑन द प्रोसिक्युशनाचेर इम्प्रूव केला ज्यो केसीस सगळ्यो फॉलोअप करून त्योय करपाच्यो सुरवात केल्या. त्या खातीर असले क्रिमिनल प्रिव्हेंटिव्स आनी तडीपार करपाच्यो केसीस एक्सपर्टायट केल्या हाचो सगळ्यांचो डाटा घेवन आनी नक्कीच हांव ताका खात्री दिता फाटलो जर आतां जर रिसेंटली रिकॉर्ड जर काडलो आसत हाजेर आमी कंप्लिटली कंट्रोल घेतला. पिंक फोर्स खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिझम बेल्डाचेर काम करता जेणे करून अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही हाच्या खातीर आमचे होम डिपार्टमेंट काम करता. स्पीकर सर, माननीय मुखेलमंत्रीन सारको आन्सर दिवंक ना. आन्सर इज द डेटा इज इन्क्रीजिंग, crimes are increasing, it is a fact. You have to look at something out of the box. Anik je crime koda, there is a serious trend also that locals also are involved. Migrant hach, but there is a serious increase in locals also being involved. Ejer तुवें लक्ष घालपाक जाय because this is not my record. Your own record shows everything. There is no control. There is no control. Anta Speaker sir, जे ड्रग्साचे उलयता दुसरो मुगेलो प्रश्न. आता इन 2021 121 केसीस जाल्ल्यो, 22 154, 24 162, 25 163, हायेस्ट अमॉंग लास्ट 5 years. डिटेक्शन अरे डिटेक्शन फेलियर. स्पीकर सर, 5 years ट्रेंड चल जाल्यार 35% अपवर्ड ट्रेंड, 35% रायज फ्रॉम 21 to 25. आनी हे सगळे जरी तर चोयल्यार आमकां स्पीकर सर जो आन्सर तुमी दिला जे पण इतले डिटेक्शन तूं म्हणटा देर इज नो मॅचिंग रायज इन कन्विक्शन, देर इज नो कार्टल बस्ट. आमी जेन्ना लास्ट सेशना तुका एक प्रश्न केल्लो आनी तुवें एक बायट दिल्ली की जे 43 crores आचे जे ड्रग्स येयले ते थायलंडच्यान येयले ते तुवें अनाउन्स केले. आमी जेन्ना प्रश्न घातलो त्या वेळार होम मिनिस्टर म्हणटा काय खबरूं ना म्हणटा होम मिनिस्टर तुगे डिपार्टमेंट. सो तुवें ते होम डिपार्टमेंटा शेअर करूं ना की ते 43 crores आचे ड्रग्स थायलंडांतल्यान येयल्ले ओ ते तूं बिस्ते फोटाश माताय जाय थिंगा आपणाय जाय तेन्ना हें कोताय. स्पीकर सर, आज माय सेकंड सप्लिमेंटरी, हाऊ मेनी केसीस इन्वॉल्व्ड इन दिस फॉलो अप इन्व्हेस्टिगेशन have led to identification of suppliers. हे कोण सप्लाय कोता, हे कोण फायनान्स कोता, हे जे इंटरस्टेट आणि इंटरनॅशनल नेटवर्क हे बॉन्ड जावपाक जाय आणि कितले एडिशनल अक्यूज और सिंडिकेट इंतून इन्वॉल्व आहा. आमी सदांच तुमकां म्हणटा गोंयचो पाब्लो एस्कोबार कोण हे तुमी सांगपा जाय. गोंयांत जरी तर पाब्लो एस्कोबार रोहन बाब आसता, गोंयचो पाब्लो एस्कोबार who, if people are involved in the state of Goa, then these people need to be exposed. So, या ड्रग्साचेर म्हजो सेकंड सप्लिमेंटरी आहा की जो फॉलो अप केला जे ड्रग कटल आख्खे गोंयांत न्हू, दिस इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट. यू हॅव टू वर्क फायनली विथ NCB, विथ DRI, विथ ED, ते फायनान्शियल ट्रॅकिंग जावपाक जाय. सो हेजेर म्हजे सेकंड सप्लिमेंटरी तुवें सांगचें की कितें एक्शन आणि हे एक्शन हे जे ड्रग्स आज
बारीक पयल बिचीचेर मेळटालें. टुडे इट इज अवेलेबल एब्सोल्युटली एवरीवेर. जे बाब कालूस बाबान सांगलां, स्विगी मोटर सायकल घेवन गोज टू बिट्स पिलानी. Your answer says within 1 kilometer you all are allowed to go. You all have not gone in the institute, but 5 people are dying, Honorable Chief Minister. These 5 people, because to go into an institute like BITS Pilani, you require a lot of finance. It is an expensive institute. So why are people basically ending their lives? ये ड्रग्साचे कनेक्टेड हा. थिंगा तुगेले 3 वर्सां जाली इन्व्हेस्टिगेशन चालू हा. कित्या लागून मोते अजून रिप्लाय दिले ना. So yeah, drugs much serious gear because our youth today are consuming drugs. Might be any other problem, maybe because of unemployment. So what finally is your answer when regards to the increasing drugs, increasing murders, increasing rapes, to get a pink force, private policing, but you have to go out of the blue. Something you need to do because today otherwise we are being marketed in Goa as a criminal state. Today the way things are moving and we need to improvise as legislators, bring in strong laws. So what do you have with regards to drugs that this will be Thailand चे माचे सांग. Thailand ते किती जाण कामो ते थिंगच्यान येलो ते 43 क्रोजाचे. स्पीकर सर, ताणें जो रेप केसीसचेर जो मुद्दो म्हणून उलयलो न्ही, तसो जर आमी पळयत जाल्यार हाज्या बाबतींत खुबशे फावटी प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा. खुबश्यो केसीस रेपच्या बाबतींत ज्यो आसा, इट इज फ्रॉम द नोन पीपल. जो वळखीचोच आसता पळय, शेजारी आसता आनी कोण आसतात, हांच्या कडल्यानूच रेप केसीस ज्यो आसता पळय प्रत्येक फावटी रिपोर्टेड जाता. दुसरी गजाल, ताणें जो रिगार्डींग द ड्रग्स जो विशय जो काडलो पळय न्ही, आमचे एंटी नार्कोटीक सेल 2025 द हायेस्ट केसीस आमी रजिस्टर्ड केल्यो विच इज 163 आनी जवळपास 212 लोकांक आमी अरेस्ट केल्या. एंटी नार्कोटीक सेल हे स्ट्रिक्टली काम करता. दिस इज अ इंटरस्टेट वेगवेगळ्या कडल्यान ड्रग्स हांगासर येवप. कोण तो कोण कितें म्हटलें तुवें, कोण पोक्रोबार, कोण पाब्लो रोहन बाबा खबर आहा. पाब्लो एस्कोबार. पाक्लो एस्कोबार काय कोण तो म्हाका खबर ना. अरे तू व्हिडिओ चयल्लो हांवें रोहन बाबा. हांव तितून वचना स्पीकर सर. ऑन दीस सिरियस सब्जेक्ट देशाचे होम मिनिस्टर श्री अमित शाहजी हांच्यांनी देश ड्रग मुक्त 2026 जावचो हाज्या खातीर व्हडली कॅम्पेन सुरवात केल्या. आनी म्हणून तर इन ऑल DG कॉन्फरन्सीस तांणी टार्गेट दिला आनी हो टार्गेट दिता आसतना देश 2026 पर्यंत ड्रग मुक्त करपा खातीर तांच्यांनी आपली पावलां उचलल्या. कारण देशाचो आयचो यूथ हो भविश्य आसा आनी त्या खातीर असल्या ड्रग्साच्या विळख्यांत जर फसता आसत जाल्यार तांकां ह्या ड्रग्सांतल्यान भायर काडपाक जाय. मुळात हो ड्रग्स जो गोंयांत येता, इंडियेंत येता, भायल्या कंट्रींतल्यान किंवा विदीन द कंट्री गांजा आनी ह्या सारकेले जे यूज करता हांकां गोंयांत खंयच्याच पद्दतीन थारो दिवचे ना. आमचे एंटी नार्कोटीक सेल इन कॉर्डिनेशन वीथ द NCB विथ द ED ह्या सगळ्यांच्या बरोबर मेळून जो कोण क्रायम्स आर इन्क्रीजिंग. टायम ना, 1 मिनट. प्लीज मेक शुअर दॅट दिस जे तूं आमकां एक आश्वासन दी की हे मर्डर रेप हे उण जावपाचो तूं सिरियसली घेतलो. बिकॉज द ट्रेंड इज इन्क्रीजिंग and how you will stop. Take a serious note. Everything you have said, even last session you said. प्रश्नकाळ सोपलो. बिकॉज सर हांव एश्युरन्स दिता की हे क्रायम्स खंयच्याच बाबतींत स्टेटीत वाडचे ना हें तुका 100% सांगता. आम्ही फुडलो विषय घेऊया. 0 आवर मेन्शन माननीय सदस्य गोविंद गावडे. Speaker sir, the attention of the House is drawn as regards the concern of the Goans as regards the financial irregularity of Samruddha Jeevan Foods India Limited, wherein a substantial number of Goan citizens have been cheated of their hard-earned savings through the fraudulent deposits and the investment scheme. The measures the government has undertaken to take the punitive action as regards the arrest made, if any. Status of the investigation, properties, assets attached in the Goa. Whether competent authority or the nodal officer is appointed. The quantum of the compensation to the victim and the steps taken by the Goa government similar to the action taken by the Maharashtra Protection of Interest of the Depositor Act to ensure refunds to the Goan investor. Last time, Speaker sir,
लास्ट टाइम हे हांवें झिरोवर माननीय सदस्य- मेन्शन केल्ले आशिल्ले माननीय सदस्य परंतु- एक मिनिट हय झिरोवर मेन्शन करा आणि त्याची नोंद घेतली वयतली झिरोवर नंबर 2 माननीय सदस्य दिलारा बाबू पास झाल्या उपरांत सॉरी पार्लमेंटांतल्यान हे पास जाले आनी पार्लमेंटांतल्यान बिल पास जाले. Fear and anxiety in the minds of locals from Shuli constituency as there is shortage of staff in the drinking water department such as supervisors, wall operators, laborers. The steps the government intends to take and the time frame within which the vacant posts will be filled. Electricals 1, supervisor 2, pump attendant operator 7, plumber 3 आणि laborer 9, altogether 22 short. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आनी तुमकां सोसायटी अंडर ते लेबर घेवपाचे आहा ते वेगाच्या वेगान घेवचे आनी आमकां रिस्पायट दिवचो. But आम्ही advertisement केल्लो आसा आणि once the recruitment is done, we will place the required staff in there. By when? माननीय सदस्य अलेक्स रेजिनाल्डो लोरेन्सो. Sir, प्रवीण हल्लेकर. Because sir, fear and anxiety in the mind of the people of Penne is that no street light on National Highway 66 from village Torse up to Poraswade immediately construction of returning wall of Saint Sebastian Chapel at Tamboshe and to construct service road on right hand side of National the Highway 66 at Ugain near Mauli Temple and also to allow traffic movement through various existing middle opening from Tamboshe up to Dargai and National Highway 66. माननीय सदस्य क्रूज सिल्वा. Issue pertains to National Highway. We will discuss with PWD Minister and we will sort out the case. Speaker, sir, fear and anxiety among the people of Valley constituency due to persistent low pressure of water supply. The project for replacement of 300 mm AC pipeline with a 300 mm DI pipeline along with laying of 200 mm, 150 mm and 100 mm DI pipelines from Padribad tapping point to IDC Margaon and the Gali area of Sanjadi area was tendered and proposed in the Goa budget 2024-25. However, this project remains pending for want of work order. As a result, village continues to suffer from inadequate water pressure. Adding to this hardship, there is no full-time junior engineer appointed for Valley constituency, leaving the people without dedicated technical support to address daily grievances and ensure timely maintenance. Furthermore, several other proposed work that were tendered remain pending, compounding the frustration of the people who continues to wait for basic infrastructure improvement. To mitigate the continuing low pressure and avoid shortage of water, there is an urgent need to construct some tanks and overhead tanks at locations such as Mall, Digarpali, Odatori and Pokliwada, so that residents can be assured of reliable and dignified water supply. I therefore urge the Honorable Minister for Public Water to take immediate steps to expedite this project, appoint a full-time junior engineer for Valley constituency and ensure a provision of sump and overhead tank, thereby providing long-awaited relief to the people of Valley constituency. माननीय आमदार संकल्प बामणकर. Speaker, sir, pollution threat due to mishandling of bauxite cargo at Mormugao port. Attention of the House is drawn to the grave and unacceptable situation faced by the residents of Mormugao due to the reckless handling of bauxite cargo at Mormugao port by Delta Port Mormugao Terminal Private Limited. The handling of dirty cargo for Miss Hindalgo Company Belgaum has resulted in widespread air and dust pollution, directly endangering
the health of the people living in Destero, Baina, Bogda, Jeti, Rumdawada, Headland, Sada and surrounding areas. Fine bauxite dust is reportedly spreading into the homes, schools, public spaces and street, contaminating the environment and exposing residents to serious respiration and other health hazards. Speaker sir, in just under a month, experimentally around 229,304 metric tons of bauxite was being openly handled at berth number 10 and 11, stacked without any water sprinkle or dust mitigation measures, and transported via road to Belgaum, causing severe air pollution along the route. Despite repeated complaints from citizens, the authorities and the company have failed to take adequate action, showing a blatant disregard for public health and environmental law. Step the government intend to take in this regard. Speaker sir, तुमका खबर असतले की यो ट्रांसपोर्टेशन तुमच्या सावड्यासून वयता आणि अख्खे पॉल्युशन जाता. अन्य आमदार mention केले झाले. स्पीकर सर हेजेर बेगीनच्या बेगीन एक्शन जावची नाल्यार हे एनवायरमेंटला आमकां त्रास आसा कित्याक हे केन्नाच थंयसर ओपनली हँडल जायनासले ते डीप सियान हँडल जाताले. सो हे जे आता पोटान भितर येवन हँडल करपाक लागले मेन्शन झाले तुमच्या ब्युरोवर. माननीय आमदार आंतोनियो वास. Because sir, there is anxiety among the ST community of Goa because the central government has approved reservation for ST community for Goa Legislative Assembly election. But Goa state government has not taken any further action as yet. There has been a demand by ST community for reserved seat for the Legislative Assembly election for the last many years. This is wished of the ST community be fulfilled. Will the government take action at the earliest? Will the seat be reserved for ST community at the next Goa State Assembly election in 2027? समोर हाडलेलो आसा ह्या विशया संदर्भात भारत सरकार आख्या थिंग आसा ते कंटिन्युअस आमी फॉलो करतात आनी 2027 पर्यंत रिजर्वेशन जावचें हो आमचो प्रयत्न आसतलो. सर रिजर्वेशन 2027 जातलें कितें आयडिया आसा ते तुका? बाबा आंतोन वास. मिनिस्टर आन्सर केले. माननीय आमदार डॉक्टर देवियारानी. Speaker sir, I rise to bring to the attention of the House the rise in the alarming number of vehicular accidents caused by drunken driving, most commonly by domestic tourists, as their private vehicles or self-driven rental cars, endangering the lives of people in the state of Goa. The tourists opt to rent vehicles as it's economically viable more than the taxi service. Tourists are not familiar with roads in Goa, which are narrow and with blind turns, and they're different from the city roads, and they are enjoying their vacation as it's observed that they consume alcohol and drive and often flee the state when an accident occurs before they can be held accountable by law. So it's the duty of the state to prioritize safety and protect the lives of the people by strictly implementing road safety measures. Rental companies should be made accountable for traffic violations and offences, including drunken driving, as there should be an agreement between them to strictly follow guidelines by signing a declaration to cover a brief on safety and local traffic rules. And there should be a clause in case of accident to cover damages, suspension and cancellation of license in case of major accidents. The current checks, Nakabandi, carried out by the police are good practices but are not yielding the desired results, as most of these Nakabandis are on weekends and at predictable locations. Strict enforcement of breath analyzer tests by police at every Nakabandi and checkpoint must be made mandatory for effective detection of drunken driving at all times. Locations of Nakabandi should be changed regularly by shifting them to strategic point for better effectiveness. Permanent checkpoints should be established at locations identified through the overlap of areas where alcohol is easily available, high movement of rental vehicles are seen, and accident-prone zones. There's a need to establish a dedicated helpline integrated with the police control room, as this will enable quick reporting of violation and reduce police response time for swift
action. AI-powered surveillance cameras may be installed on major roads, as this will help the police to detect suspicious behavior, identify traffic violations, and read number plates even at night. Enforce accountability on rental agencies by way of substantial fine for rental vehicles to unlicensed drivers. The awareness should be created and safety briefing should be organized for tourists renting vehicles. Promotes road safety through digital media and other channels, and encourage locals to report reckless driving and reward them. Halis 2 दीस पयलीं जे दिवजा सर्कलांत जाले, this is just one of the examples. जे कितें चालूच आसा reckless driving, it is more because of, more than the road issues, it is because drinking and driving. This is the main thing. So I think the police department, transport department and tourism department collectively should come out with some safety measures and rules and regulations strictly to prevent this from happening going forward. Thank you. माननीय आमदार विरेश बोरकर. As suggested, we have taken up, and some of the points which perhaps need more cooperation with other departments, we will bring it up in the next Road Safety Council meeting, all these points, and see where it can be smoothened so that there are less accidents. Accidents are little bit, they have come down happening because of the various measures initiated. Other measures we will initiate. Thank you. माननीय आमदार विरेश बोरकर. Speaker sir, attention of the House is drawn with regards to repeated to flooding of Khazan across Goa by Swiss gate operators and due to inaction of 10 stations, especially in villages of Neura, Adusim, Dongri and Santa Cruz. This is a recurring issue has even after repeated complaints, no stringent action is being taken on such ill practices. This has led to fear and anxiety among farmers who regularly cultivate and those who want to cultivate vegetables and paddy cultivation in their fields and have to incur losses. Request the department to ensure the necessary amendments be done to protect the livelihood of such farmers. Speaker sir, already हांव हेच्या पयलीं खूब फावट उलयलां. आयज शेतकारांक खूब त्रास जाता. हांवें मिनिस्टराकूय मेळोन सांगलेलें आसा आनी फार्मर्स परत परत आमच्या फुड्यान येता. ते डिमांड करता की शेतां बुडपाक जायना, आमकां शेतां रोवपाक जाय म्हणून. सो हेजेर म्हाका दिसता अमेंडमेंट हाडपाची गरज आसा. हें हांवें मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी एक्शन जे कोण अशें करता तेजेर एक्शन घेवपाक गरज आसा. माननीय आमदार चंद्रकांत म्हणजे उलयता तुम्ही. and take necessary action. माननीय आमदार चंद्रकांत शेट्टी. Speaker sir, residents of Lamgaon and Mulgaon villages in Bicholim are gripped by fear, apprehension, distrust and depression due to the government's inability to exclude domestic structure such as house, temples and the panchayat house from the current mining lease demarcation area. I have repeatedly raised this plight in previous assembly session through questions and zero-hour mention. Receiving a categorical assurance that the government will respect the sentiment of this resident, regrettably no action has followed. These lease boundaries are predated and redundant, predating even the Portuguese era. I earnestly urge the government to redefine them afresh, constitute an action committee and resolve these long pending issues once and for all by excluding the entire residential and religious area of these villages, especially Mulgaon, from mining lease. I further request the Chief Minister to prioritize this matter on an urgent basis. माननीय आमदार कृष्णा साळकार. माननीय आमदार कृष्णा साळकार. Because there fear and anxiety and anger among the people of Vasco arising from the non-cooperative attitude of the NPA regarding removal of gate erected on the main road, causing serious obstruction to the movement of vehicles, making it an accident-prone zone, despite a clear and written directive by the Collector South Goa ordering immediate removal of the said gate. The defiance of this lawful order by MPA reflects an arrogant and dismissive attitude towards the local administration, which is unacceptable and undermines the authority of the government machinery. I urge the government to intervene before public frustration escalates further and the situation goes out of control.
the concerns of the people of Vasco must be addressed without delay in the interest of public order and safety. सर 6 महिने जाले ऑर्डर काढून कलेक्टरान ती रस्त्या वयली गेट काडची म्हणून, पूण ती अजून थंयच आसा. एक्सिडेंट प्रोन झोन म्हणून डीवायएसपीन आपले लेटर धाडिल्लें आसा आनी सिरियस म्हणजे रस्त्यार हाडिल्ली, म्हणजे कितले मस्ती पळया. आनी अजून पर्यंत डिस्ट्रिक्ट म्हणजे कलेक्टराची ऑर्डर आसून पासून ती अजून कोण काडना. सो हाजो कितें अर्थ समजप म्हाका कळना. कोण काम करना, ते काम करना काय एमपीटी चड एरोगंट आसा. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की इमिडिएटली हाजेर हें करचो म्हणून, कित्याक आज ते पब्लीक एंगर इज टू मच. माननीय आमदार विजय सरदेसाई. Speaker sir, the SGPDA retail fish and vegetable market is now in the need for comprehensive renovation, proper sanitation systems and professional maintenance, failing which Madgav's principal retail fish market will continue to degrade into a health hazard instead of serving as a modern public facility. Speaker sir, हे रिनोवेट केल्ले आमी 2017 दुबय स्टायल फॅसिलिटी म्हणून केल्ली. आता ते डिटेरियोरेट अशें जाल्लें आहा की थंय वास मारता, एनक्रोचमेंट जाल्ले आहा, स्टॅग्नंट वॉटर आसा, मार्केट इज बिकम अनसेफ, अनहायजिनीक, डिफिकल्ट टू एक्सेस, फिश कटिंग एरिया हेज बिकम अनहायजिनीक. एक आमी मशीन हाडिल्लें क्लीन करपाक गेलान दिल्लें, तें मशीन स्क्रॅपाचें केल्लें आहा. इतलेंच न्ही स्पीकर सर, हें मार्केट बीएमसीन एक मॉडेल मार्केट म्हणून एडॉप्ट केल्लें. असली 25 मार्केटां मुंबय घालता म्हणून सांगिल्ली. तांणी ती घाली पसून पुणून आमचें मार्केट इज फिनिश्ड. सो आतां मायकल लोबो GSIDC चेअरमॅन जाला. हांव आग्रह करता की सरकारान हे मार्केट रिनोवेशनाक घेवचें अंडर GSIDC. इट्स नॉट अ बिग डील. नुस्तें खाता ते मनशाक शीत कडी, आमकां जाय शीत कडी म्हणून आमी म्हणटाले, ते नुस्तें तरी सारकें मेळचें, भाजी सारकी मेळची आनी फ्रुटां बरी मेळची इन अ हायजिनीक वे. माननीय आमदार एल्टो डिकोस्ता. Speaker sir, attention of the House is drawn to the issuing of no objection certificates, NOCs for government development projects undertaken by using government funds on private lands, institutes, temple land, church land. It has been made compulsory to transfer private land in the name of government, due to which people are fearful of giving NOCs for such development projects. What steps does the government intend to take to address these concerns and ensure smooth implementation of development works? Speaker sir, there are two parts. I say that I have no objection whatsoever in nature for the government of Goa to execute any civil work of construction. And again, there is one more point. I say that I have no objection to transfer the said property ownership in the name of the government. Speaker sir, to 2 लाख काम करतलो आणि 2 कोट्यां पार्ट म्हणना. स्पीकर सर, मिनिस्टर शुड क्लॅरिफाय. हे कितें एक मिस्टेक जाला, जिरोवर मेन्शन झाले ओ क्लॉज काढपाक. I will examine. माननीय मंत्री प्लीज लुक इनटू. माननीय आमदार वेंजी वेगस. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of every person, as there is high risk of accidents near Urli Mimpala junction, where there are pavement blocks which have been exposed and several people have fallen down, as well as there is some pipe projecting out in between the road and department does not even rectify after knowing the fact, and this allows accidents to continue. Immediate new pavements to be installed at the junction and the exposed pipe to be cut off. Because sir, 25th of July, Eshenko nai 0 hour gaile, note move kello, file ready. 54 accidents zale, 54 accidents in the last 1.5 years. हांव नोटूय तुका दिता, सगळ्यांनी दिता, फायल रेडी आहा. 15 माय म्हळ्यार पावस येतलो, ताज्या पयलीं जावपा. थँक्यू. माननीय आमदार विली आलेमाव. Speaker sir, fear and anxiety due to air quality index in major towns, namely Panji, Porvorim, Mormugaon, Bambolim, reporting unhealthy levels in the first week of January 2026. The levels of AQI were in the range of 163 to 178 in these 4 towns. Though the trend in the current week shows improvement, the AQI levels still continue to be poor or moderate, as the index is in the range of 100 and above. This has put the people to health risks like respiratory, heart disease and premature deaths.
The rising pollution levels have led a public perception of unchecked urbanization, traffic congestion, construction activity, and pollution-intensive projects. These are pushing Goa towards conditions similar to highly polluted cities. This raised concerns that the environmental mistakes witnessed elsewhere are now being repeated in Goa, and there is no adequate safeguards to prevent this action. This is not panic, this is an early warning. Goa has traditionally enjoyed clean air, especially after the monsoon. AQI crossing 100 in Panjim and Porvorim after monsoon is not normal for Goa. This is not Delhi yet, but Delhi also did not become Delhi overnight. Pollution grows slowly, silently, and then suddenly becomes uncontrollable. Speaker sir, मुख्यमंत्री हेजेर तुवें चोयचें हें जें पोल्युशन जाता आमच्या कोंकणच्या भागांतूय जें पड पोल्युशनाचें तुवें आश्वासन दिलें ऑक्टोबरा जी अजून कांयच ना हेजेर हांव उलयतलो गव्हर्नर एड्रेसान कांयच ना 20 ते नोटीड म्हण आसा कितें तरी सारकें चोय नोटीड म्हणटा तूं बसत आनी मागीर कांय जायना मातशें हेजेर चोय सारकें आनी ते कोंकणचें हांव चोय मुखार काडपा स्पीकर सर एअर क्वालिटी इंडेक्स आमी मॉनिटर करता आनी ताचेर कंट्रोल करपा खातीर आमचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट विथ द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आमी जायती प्रिकॉशन्स घेवपा खातीर माननीय आमदार निलेश काब्राल. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people regarding a matter of serious public importance relating to fire safety compliances in commercial, public and hospital establishments across Goa. The recent incidents of inspection have once again highlighted gaps in fire safety preparedness, including non-functional equipment, expired no objection certificate, inadequate emergency exits and poor entrances to safety norms in certain establishments. This concerns not only limited to nightlife venues alone, but also extend to restaurants, lodges, shopping complexes, government buildings, public institutions, including in South Goa. While the government has initiated inspection and enforcement drives, fire safety must not be reactive or seasonal. It requires continuous monitoring, periodic audits, and strict compliance, as public safety cannot be compromised under any circumstances. I therefore request Honorable Chief Minister to kindly inform this House the steps the government intends to take to ensure inter-department coordination between fire services, municipal body and the panchayat. I'll give a small example, Speaker sir. Fire hydrants which are put in the markets are defunct. If a fire catches there, I think PWD, water department and roads is responsible. We hot mixing करून ती आता fire hydrants सारखी भितर जमनीर घेतल्या. So मातशें जे honorable CM न लक्ष घालचें कित्याक आता 2 मिनिस्टर जाले म्हणून. हाजेरूच आशिल्लो तो स्पीकर सर हांव कन्सर्न डिपार्टमेंटा कॉर्डिनेशनाच्या भितर एक गायडलायन ठरोवपाक लायता की फायर PWD बिल्डिंग्स आनी रोड्स हे सगळ्यांचे मेळून जर एक SOP ठरोवपाक लायता. फुडलो बिझनेस घेवचे पयलीं एक बारीकसो करेक्शन अनाउन्समेंट आसा. लिस्ट ऑफ बिझनेस डेटेड 13 जानेवारी जे सर्क्युलेट केल्ले तेजी डेट थोडे पेजीचेर 16/1/26 बाय मिस्टेक छापोवन येयल्ली. इट स्टँड्स करेक्टेड एज 13/1/2026. फुडलो बिझनेस कागदपत्रां मांडची. आतां शिवाय मनसुरात महसूल मंत्री. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's list of business. माननीय मंत्री माविन गुदिनो. Lay on the table the papers shown against my name in today's list of business. Calling attention आमदार श्री मायकल लोबो आणि मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष उडचे. अरे गायब जाले कॉलिंग अटेन्शन हा मायकल लोबो ना बच मरे नाका दुसरे गेले गेले ते ना आले ते का सर्वश्री युरी आलेमाव. नाही रावपा जाय गेले गेलो. दोनच घेता कॉलिंग अटेन्शन. हय दुसरे तांचे दुसरे घेतले आमचे दोन घेवपाची गरज नाल्यार आमची बसा पयली बसा. आम्ही आयचे घातला आमची दोन घ्या. अन्नी सदा सगळे उभे राहून उलयू नका. बसा पयली. तो ना तो पयली लेफ्ट जाले सेकंड घेता. बसा बसा पयली. एक बरे इम्पॉर्टंट कॉलिंग अटेन्शन स्पीकर बस.
आणि ते बस. घेऊन बसून स्पीकर तर तो एक लॅब चालेल दुसरी घेवपाक जाय ना दुसरी आता आमी जे आसा आमचे वळेरीचेर ते घेवया कलंगूट मतदार विरेश बाब बस. एमएलए आसा तो नाच विरेश बाब बस बस स्पीकर सर दुसरे सर्वश्री यूरिया लेमाव ऑनरेबल येलोपी कार्लोस पेरेरा अल्टोन डिकोस्ता विजय सरदेसाई वेंजी वेगस एंड विरेश बोरकार ऑनरेबल एमएलएज मी माननीय मुख्यमंत्र्याचे लक्ष उडचे स्टार्ट स्पीकर सर 4 मिनिटां उलोवपाचें पळय पाच न्ही पाच पयली Because sir, we have to call Michael Lobo. That was important. Let's go on. Because sir, attention of this house is drawn as regards to the anxiety in the minds of unemployed youth and job seekers in the state following repeated reports of large-scale job recruitment, irregularities, cases wherein it has been alleged that some job aspirants have been induced to part with money on assurances of employment in government departments. The steps the government has taken in the matter in terms of proactive steps to eradicate these irregularities and the action taken against the offenders. Speaker sir, postpone on Friday. मुख्यमंत्री निवेदन करते Friday is a good day. जुम्मे के जुम्मे म्हणा हा स्पीकर सर. Good day. जुम्मा म्हणा की जुम्मा म्हळ्यार फ्रायडे. सगळे जुम्मा. सगळे जुम्मा. सरकारी ठराव कितें रे सारकी स्ट्रॅटजी माननीय मुख्यमंत्री नियम 102 खाला ठराव म्हणपाची परवानगी मागची Sir, I seek leave to move the motion, the resolution under Rule 102. हो ठराव मांडपाक मंजुरी दिवची काय ना हो प्रश्न आसा जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें हय. जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें ठराव मांडपाक मान्यताय दिली माननीय मुख्यमंत्री ठराव मांडचो Sir, I move the following resolution under Rule 102. ठराव सभाघरा मुखार आसा खंयच्याय मानाधिक वांगड्याक उलोवपाचें आसा वा आमी ठराव मांडपाक मुखार वचुया आतां ठराव सभागृहाच्या मतदानाक घालता No, no, no. What? The following government resolution has been admitted for discussing on the 14th January 2026, the Legislative Assembly under Rule 102 of the Rules of Procedure of Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly. Whereas the Government of the Goa wide notification 2/9/2022 HDG 2799 dated 5/11/2025 published in the Official Gazette Series 3 number 32 dated 6/1/2025 declared the sector of manufacturing, packing, distributions and transportations of the pharmaceutical product and the components of thereof to be in the essential services of the purpose of the Goa Essential Services Maintain Act 1988, the Goa Act number 20 of 1989. Hereof the referred to as SAD Act as the strikers in such sectors and would be the judicially affect the maintenance of the supplies and services necessary for the life of the community and would be result in the inflations of the grave hardship on the community. And whereas in terms of the subsection 2 of the section 2 of the said act, every such notification issued is required to be laid before the Legislative Assembly and shall case to operate the expiration of the 40 from the date of its being so said. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांनी वाडयता The legislature and so the case may be done 5 मिनिटांनी वाडयता before the expirations of that period and the resolutions approving the issue of the notification passed by the legislature. Now therefore hereby resolved under that this house hereby approves the issue of the notification number 2/9/22 HD G279 dated 6/11/95 published in the Official Gazette Series 3 number 32 is the 6/11/2025 declaring the sector manufacturing, packing, distribution, transportation of the pharmaceutical products and the components thereof to be the essential services for the purpose of the Goa Essential Services Maintenance Act 1988 and Goa Act number 20 of the 1989. खंयच्याय मनाधिक वांगड्याक उलोवपाचें आसा
हो आमी ठराव मांडपाक मुखार वचुया. पॉइंट ऑफ ऑर्डर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. आता बाब मायकल लोबो आतां भितर सरला. एक कर्तव्य जाता तुमचें की एक असलो सिरियस इश्यू ताणें बरो ताका पयलीं अभिनंदन करूंक जाय ताचें की ताणें एक बरो इश्यू कॉलिंग एटेन्शन मोशन म्हणून हाडलें आनी ताका बर्च जी ट्रेजेडी जाली थंय ताणें कामूय केल्लें थंय ताणें पळयल्या लोक कशे उलपून मेल्या ते ताजे खातीर ताणें कॉलिंग एटेन्शन हाडलें पूण ताजें हांव अभिनंदन करतां. पूण तो असो लेट येता आनी सुशेगाद बरो हांसत भितर सरता ताजेर म्हाका दिसता तुमी एक कितें तरी सांगूंक जाय. We have to be serious because sir, एक मिनिट एक पार्लियामेंटरी प्रोसिजर हे डिसाइड जाल्ले ना अशें एक सदस्य उलयता न्ही एक ताका उलोवनी पयली तुझं का भांडून घे ना. तो जर लेट ताका जालो उलोवनी बरें आहा. भांडून कसा बाकीचे पावता म्हणल्यार एसीन हे डिसाइड जाल्ले आता म्हणून मेळना. ना स्पीकर सर कायदो तसो तोडूंक मेळना पूण स्पिकरान वॉर्न करूंक जाय की फुडें अशें जावंक जायना म्हणून. Henceforth अशा ना सेकंड अशें आहा की हाजे खातीरच बिझनेस एडवायझरी कमिटीन आमी डिमांड करतात की हांकां उगीच ती कॉलिंग एटेन्शन आमी नाका मुखेलमंत्र्याच्या कानान उलोवचें म्हणून हें हांव सदां सांगता. कित्याक ते आनी मूव करतात. आनी मुखेलमंत्री कितें म्हणटा तुमी बरें ह्या ठरावाचें उलोवपाचें आसा. आतां हे तशी मेळना तशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. मुखेल बाबस हे सारकें मागीर नुस्त्या बाजार करचो न्ही आमी. ह्या ठरावाचें उलोवपाचें ना. हांव ठराव मतदानाक घालता. हो ठराव मांडपाची मंजुरी दिवची काय ना हो प्रश्न आसा. जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें ठराव मांडपाक मान्यताय दिली. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ठराव मांडून जालो. ना स्पीकर सर just one point of order. केला नो ना रे बाबा see rules are speaker sir rules are to be followed in letter and spirit. This is August वाडयल्या न्ही ऑलरेडी 5 मिनटाचें कामकाज वाडयल्लें आसा. अजून 2 मिनटां आसा. द रेजोल्युशन इज बिफोर द हावस. जालो सगळो विशय कोणाक उलोवपाची ना जाल्यार हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें ठराव मान्य जालो. सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नासलेल्यान 2:30 पर्यंत हांव सभागृह स्थगीत करता.